एडीसीन जोडिल्लो व्याज आणि भूंय संपादनाचे ते 12 कोटी 80 लाख महामंडळान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडे दिले आणि 84 लाख रुपयांचो डिव्हिडंड 15 दिसांनी दिवपाचे आसा अशी माहिती ईडीसीचो उपाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगला। सरकाराक ईडीसी माध्यमांतल्यान 13 ते 15 करोडाचो फायदो जाता। महामंडळ सरकारा कडल्यान पयशे घेनासतना वर्सांवर सरकाराक पयशे दिता। फाटल्या वर्सा ईडीसीक 73 कोटीचो फायदो जाल्लो। ह्या वर्सा 31 एप्रिल मेरेन 51 ते 52 कोटी फायदो जातलो अशें सदानंद शेट तानावडेन सांगला। ऑन तांचे जे आमच्याकडे लँड एक्विजिशन पैसे असतात सरकाराचे तेजे 12 कोटी 80 लाख हे आज आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे दिल्ले असतात आणि डिव्हिडंड जो आसा तो 84 लॅक्स डिव्हिडंड होय आणि एक 15 दिसा भितर आम्ही ते दिवपाचे असतात आणि त्यामुळे सरकाराक एकूण वर्साक आम्ही ईडीसीच्या हातूंतल्यान एक 13 ते 15 करोड इतले आम्ही दितात आणि एक अशें कॉर्पोरेशन आसा की जे कॉर्पोरेशन सरकारा कडल्यान पयशे न घेता उलट एव्हरी इयर सरकाराक कंट्रीब्यूट करता। लास्ट इयर ईडीसीचे प्रॉफिट 73 करोड जाल्ले। ह्या वर्सा बाय 31 इट विल बी अराउंड 51 to 52 करोड। परत एकदा ईडीसीच्या एंटायर टीमीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि ईडीसी कॉर्पोरेशन ज्या पद्दतीन नॉट ओन्ली म्हणजे आपल्या कॉर्पोरेशनाचें काम करता त्या बरोबर गव्हर्मेंटाच्यो वेगवेगळ्यो सीएमआर वाय वेगवेगळ्यो स्किमी राबयता। आमच्या हे फावटी तर आमची अपेक्षा त्यांच्या कडल्यान आनीक वाडल्या। आमी जेका म्हणटात की फक्त ते मुख्यमंत्री रोजगार योजना दिताले, हे फावटी ते हँड होल्डिंग करतले। गांवांतल्यान वचून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीन सुरू जावपाक शकता हाच्या खातीर ते वेगवेगळे प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाचे आसा। तांच्या पुराय टिमीचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन।